नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। नागरपंचमी निमित्तान विविध देवस्थानात भेट दिल्ले भक्तान श्री नागदेवताक पूजकन दूध अर्पण केले। नागरपंचम सगळ्या हिंदू घरात आचरण करतात। ग्रामीण भागात नागरपंचम आचरण करची पारंपरिक पद्धत अजूनही राखून दवरला। तसेच शहर भागात श्री नागदेवता देवळात आणि नागदेवता मूर्ती असलेल्या जाग्यार वचून पूजा आणि धार्मिक कार्य करचे बरोबर श्री नागदेवताक अभिषेक आणि विशेष पूजा केले। कारवार शहराच्या नंदनगद्दा श्री नागनाथ देवस्थानात शुक्रवाराक जास्त संख्येत भक्तान भेट दिल्ले पळोवंक मेळ्ळे। ನೀವು ಚಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ತಗೊಳ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆ पर्यटन स्थळ आणि पर्यटन उद्योग विकास करच्या विचारान केंद्र पर्यटन मंत्रालयाच्या देखो अपना देश नावान कार्यक्रम सुरू केला। या कार्यक्रमाचे पोस्टर्स शुक्रवाराक रिलीज केले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात झालेल्या ह्या कार्यक्रमात पर्यटन विभागाचे अधिकारी जयंत बीवी, वार्ता आणि प्रसार विभागाचे अधिकारी शिवकुमार, जिल्हा पत्रिका भवन समितीचे अध्यक्ष टी.बी. हरिकांत, उपाध्यक्ष नागराज हरपनहळ्ळी, कार्यदर्शी सुनील हणकोण, खजांची गणेश हेगडे हाजर राहून पोस्टर्स रिलीज केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पर्यटन स्थळ वैल स्तराक व्हरूंक आणि प्रवासी लोकांक आकर्षित करूंक हो कार्यक्रम अनुकूल असा। जिल्ह्यात आशिल्ले धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपारिक, नैसर्गिक, होळ, न्हंय, झर असे पर्यटन स्थळ विकास करूंक आणि विश्वस्तरात वळख करून दिवंक केंद्र पर्यटन मंत्रालयाच्यान देखो अपना देश कार्यक्रम आयोजित केला आणि जिल्ह्यात आशिल्ले पर्यटन स्थळ निवडून वोट करूंक वेबसायट लिंक दिला। ह्या वेबसायट लिंक मार्फत जिल्ह्याच्या पर्यटन स्थळाक वोट करूंक अवकाश असा। ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇದೆ। ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಬರಬೇಕು। बेळगाव वयली उळगा केरवडी फेरी बार्ज आता परत हाडली। आता परत उळगा ते केरवडी ही बार्ज फेरी मारतली। बेळगाव जिल्ह्याच्या गोकाक हुंवार येयल्यान थंयच्या लोकांक रक्षणासाठी होयली उळगा केरवडी बार्ज शुक्रवाराक परत हाडली। बार्ज ना जाल्ल्यान काही दिवस स्थानिकांक समस्या जाली। विद्यार्थ्यांक 40 किलोमीटर जास्त संचार करची परिस्थिती जाल्ली, पण आता बार्ज परत येयल्यान ही सगळी समस्या निवारण जातली। ह्या गावात नागरपंचम विशेष आणि पारंपरिक पद्धत तसेच भक्तीन आचरण करतात। हो गाव शहरात असा, पण होड रानात नागदेवाली पूजा आणि अभिषेक जाता। कारवार शहराच्या कठीण कोण ग्रामाचे ग्रामदेव श्री नागनाथ, पण श्री नागनाथ देवाले हांगा देवस्थान ना। होड रानात ल्हान अशें शेड आसा, ते बी शेड सद्याक बांदला। हांगा जात्रा जाता, दर सोमाराक पूजा बी उरता। श्रावणात कळ्या पूजा आणि विशेष धार्मिक कार्य हांगा जाता।
नागरपंचमी दिवस जास्त संख्येत हांगा भक्त भेट दितात आणि विविध सेवा देवाक अर्पण करतात. अभिषेक करचे बरोबर श्री नागदेवताक दूध बी अर्पण करतात. कठीणकोण ग्रामाचे ग्रामदेवाक देवस्थान कित्याक ना असो प्रश्न सहज उरता. पण हांगा नागनाथ देवाले भक्त देवस्थान बांदूक तयार आसात जाल्यार देवाली परवानगी मेळटेत ना. श्री नागनाथ देवाक जंगलाच्या आवारात वचूनच पूज करूंक जाय. ह्या जंगलाच्यान कोणी बी कितें बी व्हरूंक शकना. एक लाकूड सुद्दां कोणी हांच्यान व्हरूंक जायना. देवाल सेवक वाद्य सेवक मात्र हांच्यान कितें व्हरूंक शकतात अशें स्थानीक सांगतात. आमकां खबर आसा सांगेली व्हडलान बी ही जमीन देवस्थानाची आनी मालकी कोण न्ही हेका आनी हांगा हे देवूळ बी बांदचें जाल्यार परमिशन ना देवाक अशी आमगेली नागनाथ देवस्थान हे आमगेली आसता आनी हांगा आसता म्हळ्यार व्हड. आमी राती हांगा येना दिवसा येयले ते आमी चप्पल भायर दवरून घेवन आमी हांगा येतात. पूण आमगे इतली पवित्र जागा ही हांचे बद्दल कोणाक ऑनर कोण ना हांगा. सगळे हांगा देवा येता कुळ हे ग्राम देव कटिंगणचो ते नागनाथ दिसांनी काय ना तेका देवूळ बांदचें म्हळ्यार परमिशन ना तेका. पयलींसून बांदच्याक खूब ट्राय केलो लोकां कोर्टुपतीच्या पळय ट्राय केलें तुका देवूळ जायना. केन्ना जाता ना ना हर सोमार लोक येतात हांगा. हांगा लोक सोमार येवन दर्शन वतात अशें येतात पण जास्ती सोमार हे गेले हे उत्सव आनी जात्रा बीश कितें जाता? जात्रा जाता फेब्रुवारी जात्रा जाता. हां हां अशें मालक ना हेका मालक गव्हर्मेंट बी न्ही. रान जाऊ कारण कितें रान म्हणल्यार हांची एक वस्तू बी ना कोणा हात लावच्याक कोणा हे ना परमिशन ना. हांची जर एक वस्तू हे लाकूड बी वचच्याक कोणा परमिशन ना पब्लीक एक वाजंत्री लोकां आसा पळय वचच्याक नाल्यार कोणाक ना हांचे लाकूड आसा रूख आसा मोडलेले सगळ्यात पडील रूख आसा पळय सुके देवालेच राणे मालकी कोण नाल्यार पळय सपाय दिले लोकांची हे ते पळोवन कोण हात लायला ते कुंडी फळ हेंची उंडा फळ वर्णांची एरिया हेंचे ना. श्री नागनाथ देवाल्या पुजा स्थळाचेर मातयेचे मडकी दवरिल्ले पळोवंक मेळटात आनी हे मडकी पुर्वजां पासून दवरते येयलात. वर्साक एक मडकी दवरची हांगा पद्दत आसा. नागनाथ देवालो जंगल आवारो थंड आनी शांत. नागरपंचमी निमित्यान शुक्रवाराक हांगा जास्त संख्येत भक्त येवन पुजा आनी इतर धार्मीक कार्य पूर्ण केले आनी देवाल्या कृपेक पात्र जाले. आमगे नागनाथ देवस्थान शतमान काळांतले पुरे फाटी हाची जेट ना फस्ट म्हळ्यार सांगचें म्हळ्यार हे आमगे रान हे रानांतले खंयचे आयटम व्हरचे जायना आनी आमी सोमाराक हांगा पूज करतात. कळ्या पूज जाता मातन जाता
आनी तुमगेले नेवे जाता अशें आमगेले हे अभिषेक उरला बैठक करून वयता कोणाला उरला म्हणून हे देवस्थान बांदच्या बीन परमिशन ना फस्ट म्हणल्यार पयलीं पर्यंत ते फाटी जावन करून येयले पळय आमी ते चलत आसा आमगेले कितकीच जाता कितकीच म्हणल्यार आमी एक धोण्याक हे घालतात दूध घालतात जानवी घालतात पंचाभिषेक करतात अभिषेक करतात सादारण आमी शेतमान कालें आसता पुरेच्या काळांतल्यान ती वर्सा एक मडकी ती दवरला पळय ती आमी आतां मडकी ती वर्साक एक मडकी ती वर्साक बाकी कितलो फुटून गेला ते आमकां खबर ना कित्या म्हण दवरप ते म्हाका ना जात्रे टायमाचेर आमची जात्रात न्ही जात्रेक एक दवरतात ते मुडू म्हणटा ताका मुडे मुडे चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिजल्ट बी मेळटी आसा त्याच खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात उठल्या बसू जायना धिंबी दुखतात हातपाय दुखतात हातापाय जॉईंट दुखतात कंबर दुखता फाट दुखता असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल अधिक माहितीसाठी 8888 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कॅसल रॉक लागी रेल्वे ट्रॅकाच्यान सकयल देवली पण नशिबान होड अवघड चुकले. शुक्रवार सकाळी सोनालियम स्टेशन आणि दूधसागर मदी मार्गाचेर ही घटना घडली. कोळशे कोल बनवयची रेल्वेचे सुमार 11 बोगी ट्रॅकाच्यान सकयल देवले जाल्यार ह्या घटनेत कोणाक बी कसले बी मार जाले ना जाल्यार इतर काही रेल्वेचो मार्ग बदल जावची शक्यता जाली. वास्को निजामुद्दीन रेल्वे आणि हुबळी बेळगांवच्यान गोवा संचार करची रेल्वेचो वेळात फरक पडलो. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.